we look, we are playing with the lives of the people. Everything seems to be unsafe, right from the shacks, right to the our social harmony. आणि हो प्रश्न म्हाका दिसता साधारण tourism is the only industry today that has some scope for Goans to get employment, to get some sort of funding. आज आणि एक मेन मुद्दो जो आम्ही ऑनरेबल गव्हर्नरा मुखार मांडलेलो आसा इज अबाउट द देर इज नो ट्रान्सपेरन्सी टू द रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. दादागिरी चल्लेली आसा. नो इन्फॉर्मेशन इज बींग गिवन. दिस गव्हर्नमेंट इज कंटिन्यू यू गो इन टू अपील. आणि हो प्रोसिजर म्हाका दिसता जे आमचे काँग्रेस सरकारान हो कायदो हाडिल्लो हो कायदो हूंय ना हूंय म्हाका दिसता तेजें डायल्युशन जाता. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिवींग इन्फॉर्मेशन to any press, bow, NGO, activist, anyone. There is a breakdown in the double engine. There is a policy crisis. And there also seems to be a failure in the Panchayat Raj institution, in the way land seems to be the main issue in the state of Goa, where every minister, every department seems to be looking at basically land department wholesale in the under the disguise of private universities, under the disguise of other several projects. ये लँड पण आमगेले आमची जे गिरेस्त आहा हे पाड घालपाक हो सरकार मुखार सरलेलो आसा. आमचे गोवा's identity is in a crisis. You can see a classic case today of unplanned decision. Today a meeting was called for the formation of the 3rd district, and when we asked about the report that had to be given to us, this report, we asked for the same report that was of November 23rd. और रिपोर्ट आम्ही मागलेलो विधानसभेनूय आमकां तो टेबल करचो, आमकां तो स्टडी करपाक जाय. आजूय सुरवातेक आमी प्रश्न मांडले की आमकां वी आर नॉट अगेन्स्ट 3rd district, पूण what is the feasibility, whether it is going to have any financial constraint on the state of Goa, to what extent, whether there is pendency, what will be the effect of it, which are the places, what is the population, what is the census, which are the number of schools, all these things. But दोतरान कित केला, दोतरान आज एक ऑपरेशन केला. म्हणजे भुरग्याक जेन्ना गायनेक एक दोतोर कोण कोता ऑपरेशन कोता, भुरग्याक जोल्माक हाडपाचो प्रयत्न केला, उंगरी दिनासतना ऑपरेशन केला. उंगरी दिवपाचें, पल्स चेक करपाचो, ब्लड टेस्ट करपाचें, ओटी सारकें हो कितें एनिस्टेटिस्ट आसपाक जाय, सेवरल सगळें आसपाक जाय. पूण दोतोर कितें कोता एकलो आपुणूच ओटी ऑपरेशन करूं पावना. भायल्यांक विदाउट any thought. So we told him, we are not against you forming a 3rd district, but we have the right to study and the report on what and why is the 3rd district required, what is its implication on the other 2 districts. So without that, just shortcut करपाक, कित्याक फाल्यांचो दीस लास्ट आसा, फाल्यांचो लिस्ट सेन्सस 2011चो लास्ट आसा. सो तें करपाक तेणें आज ही बिस्ती फॉर्मेलिटीसेक आज ही आमकां आपोवन हाडलेले थिंगा. So we said that you kindly immediately give us the report so that we can study. So such type of decisions have been taken. We have no faith on this government led by Dr. Pramod Sawant, because if such type of decisions, and this is something that will be binding on generations to come, it will have political implications, it will have financial implications, it can have imbalance within the population. So all these factors, without studying, they are gai korun under trying to form a new district. So this shows their vision of this BJP government, that last minute they are trying to do this type of this. It's a complete mismanagement. युरी आनी एक हें आसलें की आयज झेडपीचे जे चेअरमॅन आहा आनी तेजे इलेक्शन जालें आनी नॉर्थान आहा ते बीजेपीचे अनअपोज्ड येले आनी सावथान इलेक्शन जालें. मात सावथान बीजेपीचे 15 सीट आहले आनी थंय क्रॉस वोटींग जावन 16 वोट पडले तांकां. सो तेजेर आमगे कितू आणले अलायन्साचे 9 मरे कितले पडले नो आं कितें जालें आमगे अलायन्स आहले 9 आहले 9 पडले. एक आता हे खंयचे पडले ते आमगे 9 जाय ते आमी आनी गोवा फॉर्ड 9 आहले ना 9 पडले आम आहले ते सेम नंबर, didn't increase.
and didn't decrease also. It is the same. सो तुमी शुअर आसा तुमगे नो अरे कितले जाल्ले आमगेले अलायन्सान नो जाणू नो पडले आनी वेर इज द क्वेश्चन ऑफ एनीथिंग एल्स क्वेश्चन ऑफ इट वॉज ऑन एक्सपेक्टेड लायन इलेक्शना कडेन So खुबशे तुमचे- म्हणटाले तुमी बीजेपींतल्यान एक कॅन्डिडेट घेतलेलो तो जिखून येयलो सो तेजेरूय दुबाव आशिल्लो लोकांचो तूं हेज्या हून आतां प्रेस आहा हेज्या हून कितें आहलो सो जेन्ना प्रेस आहा तुका रिस्पेद हांव दिता तेज्या हून तूं दोतोर आहलो आनी दोतोरपण सोडून तूं प्रेस जालो जाल्यार तूं प्रेसा तुका हांव सल्यूट कोता आतां तो आहलो बीजेपीन तो रिजायन जालो रिजायन जावप अधिकार ना रे संविधानान दिलोलो तो रिजायन जावन आमच्या पार्टीन भितर येयलो सो वेर इज द क्वेश्चन where is the question of he resigned, faced the public and won with one of the highest leads. This is a slap on where the chief minister campaigned. That particular booth we won with one of the highest leads. Never ever did the Congress party get such lead. I think finally Jo Jita Wahi Sikandar. Finally we are against defection. Resigning, someone resigning and contesting and facing the public is not nothing but it is called basically it is the right given in our Samvidhan to contest. ओके तुम्ही बोलता सर तुम्ही सांगा ना. तुम्ही 2-3 इश्यू फाटी काडलेले तेजेर तुम्ही कितें उलयल्यात खंयचे ते हाऊस बीन हें करता ते रेग्युलरायझेशन माझे घर हय आतां म्हाजें घर लोक येता म्हाका सांगपाक भरपूर प्रॉब्लम जाता म्हण तांकां फॉर्म भरता आसतना हें आसा तें आसा म्हूण सगळें दाखोवपाक पडटा एक झोनींग सर्टिफिकेट हाडूंक जाय मागीर सर्वे प्लॅन हाडूंक जाय कन्सेंट ऑफ द कोमुनिदाद ऑफ द ओनर जाय पासून कित्याक चोय फकत म्हाजें घर कोमुनिदादीचें न्ही इवन युअर ओन हावस कन्सेंट वयसून हाडटलें आनी हें सगळें करून लोकांक त्रास जाता आनी लोकांक फुडें हांवें सांगलोले पासून टेनंटेड लँड आसा ते टेनंटेड लँड आसा ते कोमुनिदाद टेनंट लँड घर बांदलें तें पूण कायद्यानी म्हणल्यार तें रेग्युलरायज करूंक जायना म्हूण शॅल नॉट एंटरटेन द एप्लिकेशन सो आनी कितें उरलें आमी कितें सांगतात आमी कितें एडवायस दिल्लो तो आमी अमेंडमेंट मूव केल्लो ते उडयले भायर आनी वयल्यान गेले दाखोवपाक मुख्यमंत्री वयतालो फूल स्टेटीन वयतालो सांगपाक काँग्रेस पक्ष आनी विरोधी पक्ष आहात ते सगळे तुमचेर एगेन्स्ट आहात तुमकां काबार करूंक सोदतात सगळे फोटो मारून इलेक्शनाक गेल्ले ते आनी तूं पळय ते स्पीड कितले हाडले ते म्हाजें घर हें करपाक कितें ते लॉन्च करपाक गांवान मुख्यमंत्री वयतालो खंयचे मुख्यमंत्री वयता गांवान स्कीम लॉन्च करपाक एक पाटी तो हेडक्वॉर्टरान नाल्यार तूं कॅपिटल सिटीन तूं लॉन्च केलो मागीर दुसरे पळयतात पूण फॉर हे पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन आनी पॉलिटिकल अजेंडा आशिल्लो म्हूण ते झिरो करताले आनी आतां पळय कितें जातलें लोक एप्लिकेशन करतले ते पेंडींग उरतले कोर्टाचें डिसिजन येतलें आनी ते कोणा वतले मागीर परत पॉलिटिक्स जातले सांगतले आतां आमकां मत मानना जाल्यार काँग्रेसा मारले ते सगळे डिमॉलिश करतले तूं आमकडे एंग मारून रावात म्हणटले तेसले ते मांडणी तेंची बीजेपीचे फॉरेन तुमकां जस्टीस न्याय दिवपा न्ही पर्रीकारान हाडलोले 2001 कितें जालें ते एप्लिकेशनाचे गेले एप्लिकेशन कितले रेग्युलर जाले काय ना मागीर 2016 रेग्युलरायझेशन एक्ट हाडलो हें सोड खंयचो भुमिपुत्र कायदो विथड्रॉ केलो म्हण 2016 एक्ट 8,300 एप्लिकेशन एक्सेप्ट केल्ले 10,000 रुपये लोकांचे गेल्ले म्हणल्यार 8 कोटी 30 लाख लोकांक गेले कोणाके रेग्युलर जाले आतां तिसरो कायदो हाडलो सो इलेक्शन येता तेन्ना लागीं पावता तेन्ना सद्दां कायदे हाडटात आनी दाखयतात आनी आश्वासन दितात वतले आमी तुजे आनी कांय जायना ओके थँक्यू